वेंडर्स बसता रस्त्या सायडीन तांकां आतां कांय उपाय ना आनी आतां आमी मार्केट स्टार्ट करता मार्केट कॉम्प्लेक्स बिल्डींग तेन्ना आमी ते सगळे हांगा शिफ्ट करतली आनी 2 म्हयन्यांनी. आणि तुम्ही मिटिंग घेतलेली ट्रॅफिक कंजेक्शन जाता ट्रॅफिक सेलासो मिटींग आमी 2-3 फावटी घेतल्यो पूण ते ट्रॅफिक सेल कांय एक्शनां घेनात कित्याक आतां रोडाचेर गाडयो आनी मार्केटी सामकी रश जाता गाडयांची ताजेर तांणी बेगीन एक्शन घेवपाक जाय. आणि सिवरेजीचो तसो इश्यू आसा सिवरेज ती आतां तालक बिल्डींग आनी ही दोनूय सामकी इतली जाला की आनी कांय उपाय ना. आतां आमी ती सेप्टीक टँक घालून घेवपाची डिसिजन घेतली नाल्यार आमी ती तांची लायट आनी उदकाचें कनेक्शन डिस्कनेक्ट करतली. पयलीं म्हळ्यार तुमकां खबर आसतलें गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचें गोवा गव्हर्मेंटाचें मान्सून सेशन चालू आसा आनी त्या सेशनाक एक इम्पॉर्टंट डिसिजन जालां. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे कशें आसा जाचेर खूब बारीक लोक जे आसा जे बारीक पदांचेर काम करतात म्युनिसिपालिटीन किंवा पंचायती किंवा अदर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्सान तांकां एक व्हडली रिलीफ मेळिल्ली आसा. तांणी डिक्लेअर केलां की 7 वर्सां वयर पळय जे डेली वेजीस वर्कर्स आशिल्ले तांकां आमी टेम्पररी स्टेटस दितले. टेम्पररी स्टेटस म्हणल्यार फक्त टेम्पररी स्टेटस म्हणलें म्हणून जायना तातूंत तांकां बेनिफिटूय आसा. तांकां तांचो जो पगार आतां 13,000 सुमार मेळटा तांकां तो पगार जातलो 52% आनी वाडटलो म्हणजे ऑलमोस्ट तांकां 30-35 हजार जातलो पगार वीच इज व्हेरी गुड वीच इज व्हेरी बूस्ट फॉर देअर फॅमिली लायफ. तांकां घरान तांकां भुरग्यांक तांचें शिक्षण हाका ताका सगळ्याक तें एक बरें. प्लस तांकां 3% इन्क्रिमेंट आसा तांकां PF आसा तांकां हें आसा लिव्ज आसा ज्यो सीक लिव्ज बी आसता त्यो आसा म्हणजे सगळे बेनिफीट तांकां जे पळय जे फिक्स पळय जे गव्हर्मेंट सर्वंट तांकां जी बेनिफिट्स मेळटा तातूंतली चडशी बेनिफिट्स मेळटली. हांव आमचे CM गोंयचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंताक देव बरें करूं म्हणटा तेजी मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा. हे खूब वर्सांचे पेंडींग डिसिजन जे 15 ते 20 वर्सांचे पेंडींग डिसिजन तेणी आयज हे सगळे लेबर्स जे कॉन्ट्रॅक्ट बेजार तेणी न्याय दिले कडेन आसा तेका CMाक सॅल्यूट मारपाचो. आमगेले सगळे लेबर सगळे जे आसात ते एक दीस CMा आमी वचून थँक्यू म्हणपाक वचपाचे आसात. आनी हांव हेजेर कित्याचेर जे फिक्स केला आनी थोडी जाले कितें आसा थोडे आमगे लेबर जे आउटसोर्स तांकां आमी दिल्लो पूण ते पयलीं म्युनिसिपालिटीकूच सर्वीस करताले हे दिले तांकां लेटर दिल्लें मागीर DMAन तांकां केलें डिसकंटिन्यू सर्वीस केली आनी तांकां हेजे आउटसोर्सा कडेन घे म्हणलो. त्या खातीर तेणी थोडे 3 वर्सां तेणी आउटसोर्स केला. हेज्या पयलीं तेणी 4 ते 5 वर्सां तेणी म्युनिसिपालिटी सर्वीस केला. तांकां कन्सिडर करची म्हणून आमी एक मिटींग आपयल्ली आनी तेजेर डिस्कशन जालां आनी ते आमी DMA धाडटले आनी तांकां कन्सिडर करून घेवचे.